बुधवारा फांतोडेर दोनापावला एका BMW कारीन 3 मोटारींक धपको दिलो. पयली ही CCTV फुटेज पळयात. स्पीडीन येवन 3 मोटारींक धपको दिलो. वेल्यान दुसऱ्यांक गाळयांचो फार. पळयात ही दादागिरी. असं उलयता हो मनीस. What did I say? ऍक्सिडेंट सगळ्यांकडे जाता हांगा आणि खंय कसं उलयता हो. Okay, now speak. I'm recording everything. I'm recording everything now. I record. हॅलो पापा. हॅलो पापा हो गोंयांत इन्वॉल्व जावपाक जाय पुलिसाच्या केसांत. हया सीसीटीव्हीचेर सगळे रावया हांगाच रावत उतरा पुलिसाच्या केसांत इन्वॉल्व जावपाक जाय तुमकां. ओय या प्रकरणात ड्रायव्हर जगदीश सरदेसायाक अटक केल्या. हे पयलेच फावट न्ही. ह्या पयलीं जगदीशाची असली कांडां आसात. हे व्हिडिओ पळयात. चेक करपाक आसा सांग कितली स्पीड आशिल्ली म्हजी. सांग मरे ना कित्याक देऊ सुरी काढून कित्याक देऊ म्हाका सांग आमी कितें तुवें मारू ना तुका दाखो तुवें मारू ना जगदीश सरदेसाय सगळ्यांक असॉल्ट केला. आमी अशीच येताले. आमची गाडी अशी रस्त्यार मदीं सुद्दां नाशिल्ली. आमी सायडीन आसा आनी हो मेन रोडार आसा नियर डॉमिनोज दोनपावल. आमी जस्ट अशी काडटा हो फास्ट आयला रॅपिडली सारकी. इतको आवाज सुद्दां आमकां भितर आयकपाक येलो. तो फास्ट येता म्हणून हांणी गाडी थंय आमी रावली. आमी वयर सुद्दां येवना. हो रावला 5 मिनटां आमकां स्टेर करपाक लागलो आनी भायर येयला आनी ताका म्हणटा तुमी आमकां आपल्याक मोखता काय खंय. आमी भितरूच आसा. आमी भायर सुद्दां सरूंक ना कोणाची गाडी डॅमेज जावना ना कांयच जावना. डायरेक्ट कितें घेवन येयलो आनी आमच्या गाडीचे सगळे तांणी ते विंडो हे आशिल्ले पळय आमचे कितें म्हणटा मिरर डो वायजर ते हे केले. मिररूच तेणी आमचो मोडलो मेन मिरर आनी दाराक चेप घातले ते. भायर सर म्हणपाक लागलो. हांवें ताका भायर सरपाक दिवना. हांवें तरी ताका प्रोटेक्ट केलो. हांव वयल्यान गेलें ताच्या आनी ताका हें करता आसतना म्हाजें सुद्दां हँड इंजरी म्हाका सुद्दां हँड इंजरी आयली. आनी हो जो तर भायर सरना म्हणून हो डायरेक्ट परत गाडयेन गेला आनी गाडयेंतले कितें वेपन काडून घेवन येयला. तो जशें येता ते पयले आमी रावूंक ना. आमी पॅनीक जावन आमी डायरेक्ट दोनपाल आउटपोस्ट आसा पळय थंय गेले. व्हडली तेणी कितें सुरी कितें हाडली मारपाक डायरेक्ट. हांव वळखना तुका तूं म्हाका वळखना ते घडपाक शकना न्ही. सो तो म्हाका मारूत म्हणून हांवें डायरेक्ट एक्सिलरेशन दिलें. म्हाजी गाडी ऑनूच आशिल्ली. हांवें डायरेक्ट एक्सिलरेशन दिलें आनी डायरेक्ट आउटपोस्टाचेर हांव गेलो आनी थंयसर तेंकां सांगलें दोग जाण PC आसलेले थंयसर. तेंकां हांवें सांगलें म्हाका कितें घडलें तें. तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की पणजे पुलीस स्टेशनाचेर वचा आनी थंयसर रिपोर्ट करा. सुदैवान ह्या अपघातांत कोणची जिवीत हानी ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.